प्रितीच्या बापणान तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाची पयली चीट 26 ते 38 पर्यंत 26 to 38. आनी आमी आतां पयलें देवाचें उतर आयकोया आनी ताजे उपरांत त्या उतराचेर आमी नियाल करुया. जेजूच्या जल्माची वीसबी. एलिझाबेथाच्या गर्भेसपणाच्या 6व्या म्हयन्यांत नाझारेत नांवाच्या गालिलेयांतल्या एका नगरांत देवान गाब्रियल दुताक एक सोयरीक जाल्ले आंकवारी सोरशीं धाडलो. दाविदाच्या घराण्यांतल्या एका दादल्या लागीं तिची सोयरीक जाल्ली. त्या दादल्याचें नांव जुजे आसलें आनी आंकवारीचें नांव मारिया. ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान तुका देवाचे चोड ओपुरबायेचे सर्वेस्पोर तुझे सवे आसा. हे ताचे उतर आयकून ती एकदम गाबुरली आनी हे नोमान कसलें जायत तें चिंतून पडली. पूण देवदूतान तिका म्हणलें, भियेनाका मारिये, तूं देवाचे ओपुरबायेची. आयक, तूं गोरबेज जातली आनी एका पुताक जल्म दितेली आनी जेजू हें नांव ताका दितेली. तो व्हड जातलो आनी भोव व्हड तो देव ताका आपलो पूत म्हणटलो आनी ताच्या बापाय दाविदाचे शिवासण सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घराण्याचेर सासणाच्या सासणाक राज चलयतलो आनी ताचे राज केन्नाच सोंपचे ना. मारयेन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं संबंद ना म्हणटोच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मा तुजेर येतलो आनी भोव व्हड त्या देवाची शक्ती तुजेर सावळी घालतली. ह्याच खातीर तूं जल्म दिवची आसाय त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हूण सर्वेस्पोर नांव दितलो. आनी पळय, तुजे सोयरे एलिझाबेथीन उतार पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबावला आनी वाचती म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना म्हणलेलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकण, जावं म्हजें सगळें तुज्या उतरा प्रमाणे. आनी देवदूत तिच्या सोरशिल्लो कोड सरलो. प्रितीच्या बाबणीनो, आयज जेन्ना ह्या देवाच्या उतराचेर आमी नियाल कोत्ता, आमी ह्या 32 आनी 33 वडीर आमची चोत्राय दवरुया. आज बडवो मोरयेशी येता आनी तिका म्हणटा, तूं गोरबेज जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हांव हें नांव ताका दितली. तो व्हड जातलो आनी भोव व्हड तो देव ताका आपलो पूत म्हणटलो आनी ताच्या बापाय देविदाच्या शिवसणान सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घराण्याचेर सासणाच्या सासणांक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. ताजें राज केन्नाच सोंपचें ना. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना ही खबर आज बडवो मोरयेक दिता, देवाची खबर ती, देवाचें उतर तें, पूण आज बडवो मोरयेक ही खबर दिता तेन्ना मोरये कितें करता? मोरयेन केन्नाच एका दादल्याशी केन्नाच संबंद दवरूंक नासलो आनी आतां पयलेच पाट सासणाच्या सासणान एक बायल गोरबेज जाता. जेन्ना गोरबेज जावपाची हा, कित्याक देव आपल्या पुताक ह्या संवसारान हाडूंक सोदता. पूण भाव भयणीनो, जेजूक ह्या संवसारान येवपाक मोरयेचो आनी एका दादल्याचो संबंद जायना जावन आनी त्याच्या उपरांत जेजूक तिच्या कुसव्यान जल्म आसपाक देवाच्या पुताची पवित्र आत्म्याची गरज आसली आनी तो पवित्र आत्मा तिचेर येता आनी तिका गोरबेज करता. पूण तें जावच्या आदीं आंकवार मोरये कितें म्हणटा? ती म्हणटा, हांव जावन आसा ही सर्वेस्पराची चाकून, जावं तुज्या उतरा प्रमाणे. जेन्ना तें सगळें जाता तेन्नाच ती गोरबेज जाता. पूण भाव भयणीनो, ह्या 31 आनी 33 वडीन जे आज बडवो म्हणटा तिका,
तूं गोरबेज जातली आनी एका पुताक जोम दितली आनी सासणाच्या सासणांक तो राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. बाबूनो, कोणाक असली खबर येता जाल्यार आनी तूं जाणोय की एक बायल जाणो की म्हजो पूत राजा जावपाचो आहा, तो सासणाच्या सासणांक राज चडयतलो, हांव जावन आसा ह्या राजाची माय. तर हांव जेन्ना राजाची माय जाता कितें जावपाक म्हाका फावो? म्हाका एक पालासीन रावपाचें म्हाका पालासीन रावचें अहें म्हजें मनान आसता. सगळें म्हाका सोंपें जातलें, लोक येतलो आनी म्हाका सेवा करतलो आनी सगळें म्हाका, आनी हांव जोन एका बऱ्या हॉस्पिटलान दितलीं आनी दोतोर येतले आनी सगळें बरें जातलें म्हज्या फाव. पूण मोरयेक कितें घडटा? ती एका गोट्यान जेजूक सोन दिता. भाव भयणीनो, हो देव आमचो एका गोट्यान जोन घेता आनी आंकवार मोरी देवाच्या पुताक जोन एका गोठ्यान दिता. आमी आमचें मन जाल्यार आमचें बंद जालां जाल्यार आमी ह्या वेळार उक्तें करया आनी पळोवया की देव एका गोट्यान जोन घेता. आमी ह्या दिसांनी आमच्या घरांनी नातालांच्या परबेक एक क्रीब करतले हांव. थंयसर एक आमचो बाळको जेजू दवरतले, आमी सगल्यांक गोट्यान सगल्यांक दवरतले आनी आमी कितें मागणें करतले हांव. पूण आमी भाव भयणीनो, जेन्ना हें जें घडलें, देव मनीस जावन एका गोट्यान जोन घेता आनी भाव भयणीनो, आंकवार मोरी खबर आयकतूच आंज बोडव्याची तो म्हणटा तो सासणाच्या सासणांक आपलें राज चलयतलो, ताजें राज केन्नाच सोंपचें ना. मोरो पर्यंत आंकवार मोरी केन्नाच कितें बरें तिका फावो जायना. तिका फकत त्रास आनी त्रास आनी त्रास. आनी जेन्ना देवान हें उतर उलयलो तिचे कडेन, मोरो पर्यंत तें कितें जालें, कितें फायदो जालो तिका फकत त्रास जाले. पूण आंकवार मोरयेन ह्या देवाच्या उतराचेर बावार धरलो. ती जाणू आली, वो जेजू म्हज्या कुसप्यान जोम घेतला कित्याक ह्या पवित्र आत्म्या उदेशी. म्हजो संबंद जुजेशी नासलो, कसल्या दादल्याशी नासलो, पूण देवान हें म्हाका केलें. आनी जेन्ना हांव गोरबेज जाली तेन्ना देवान जुजेक आपल्या मनान घालून ताका सोपण दिवन म्हजो पोती केलो आनी म्हाका त्रासांतलो म्हाका सुटका दिली. आनी जें देवान खूब घडून हाडलें तें खरेंच एका मिलाग्री भाशेन जालें. मिलाद जाली ती. आनी ती जाणो आली की देवान हें केलें जाल्यार तिका गोरबेज केली जाल्यार मनशा एका दादल्या बरोबर समज जावन आसतना ती जाणवली की जें देवान सांगलेलें तिका की ताचो जेजूचो जेजूचें राज सासणाच्या सासणांक जातलें. आनी ती जाणवली की ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. भाव भयणीनो, जेजू कुर्सार मेलो, तो पुनोत जेवन जालो आनी आतां खरें जें आज बोडवे गाब्रियलान मोरयेक सांगलेलें तें घडोवन आयलें. कित्याक देव जेन्ना कितें उलयता तेन्ना खरेंच देवाचें उतर आमच्या जिवितांत तें सदांच घडून येता, सदांच तें देव करून दिता आमकां. पूण आमी ताचेर बावर दवरता, ताच्या उतराचेर आमी बावर दवरता. आमी फकत तें देवाचें उतर आयकता. आतां सद्दां आमी मिसाक वेतले हांव, आयताराच्या मिसाक वेतले हांव, नातालांच्या परबेच्या मिसाक वेतले हांव, देवाचें उतर आयकतलें हांव. पूण खरेंच आमी तें देवाचें उतर आयकता, आमच्या जिवितान पाळटा. मोरयेन देवाचें उतर आयकलें आनी कोणें सांगलें तिका आज बोडव्यान, पूण तें केन्नाच घडोवन येवंक ना. जेजू मेलो, ताजें राज ह्या संवसारान येवंक ना जेन्ना तो मेलो. आनी जेन्ना ती खुर्सार कडेन आसली आनी ती पळयता आपलो पूत मरोन वेता, तिच्या मनान कितलें घडटलें आसलें. देवा, थंय म्हाका सांगलेलें की म्हज्या पुताचें राज सासणाच्या सासणांक आसतलें आनी तुवें सांगलेलें म्हाका की केन्नाच सोंपचें ना म्हणून. आतां म्हजो पूत मोडटा खुर्सार, तुवें म्हाका फोट मारली काय? पूण भाव भयणीनो, जेन्ना मोरयेक आज बोडव्याक गाब्रियलान सांगलेलें की तूं गोरबेज जातली आनी तुजो संबंद मनशांक जुजेसी वा कसल्या दादल्याशी जायनासतना ती गोरबेज जातली, ती जाणो आसली की देवान तिका हें घडलें जाल्यार, हें घडोवन हाडलां जाल्यार तो हें घडोवन हाडटलो म्हणजे ताचें राज सासणाच्या सासणांक घडोवन हाडटलो म्हणून. आनी तेंच घडलें. आतां आमी
जेजूक न्हू आमचो स्वामी, आमचो दोनी म्हूण मानता. जेजू सासणाच्या सासणाक आमचो राजा, पूण तो राजा जावंक जाय जाल्यार खरेंच आमी ताच्या उतराचेर मोरये भाशेन धरूंक जाय. आमी खूब देवस्पणां करतात, खूब मागणें करता, हें तें करता, पूण खरेंच आमकां जाय बावाड जेजूच्या उतराचेर. आमकां जाय बावाड जेजूच्या उतराचेर. बाबून पोत्तून म्हणटा आमकां जाय बावाड जेजूच्या उतराचेर. जें उतर बरयलां ह्या आमच्या बायबलाचेर तें आमी आमच्या काळजान गोड धरून तें आमी दिसपट्ट्या जिवितान करून फकत उलयलें, शेरमाव दिलो आनी तें देवाचें उतर पाडूंक ना जाल्यार कसलो फायदो आमकां. आनी देखून भाव भयणीनो, हो ह्या निमण्या आयतारा दीस, फुडल्या आयतारा दीस आमची नातालाची परब जातली. पूण ह्या निमण्या आयतार आदवेंताच्या जेन्ना आमी तयारी करता, हें देवाचें उतर मास जालें आनी तोच जेजू आमच्या भितर आहा म्हणून आमी ताजें उतर पाडुया आनी खरेंच आमी ताका दाखोवया की आमी ताजी भुरगीं म्हणून, खरेंच आमी ताजें सत मानता म्हणून, आनी सगळें देवाचें ह्या जिवितान आमच्या घडोवन हाडूंक ताच्या उतरा प्रमाणे आमच्या भावार्थान तें सगळें आमकां घडोवन हाडूंक हेंच जावनी आमचें मागणें, हेंच जावनी आमची थाराय आयज ह्या निमाण्या आयतारा आदवेंताच्या. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडटा आनी परतून तुमकां तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव जिजत तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक गॉड ब्लेस म्हणटा.